हांवें क्रोकोडायल पळयलो आनी तेन्ना हांवें इन्फॉर्म केल्लें कोणाक आपल्या फॉरेस्टाक. तेन्ना तेंच्यांनी केज घातलेली पण त्या टायमार तांकां मेळोंक ना. लकीली आयज तो म्हज्या घरा कडेन येयलो आनी सकाळीं जेन्ना हांव उठलो पळय तेन्ना तो म्हाज्या दारा कडेन आसलो. सो हांवें मागीर सोमतो दाजी सराक कॉन्टेक्ट केलें. सो दाजी सरान आमकां खूब हेल्प केलो. सकाळीं तेणी सोमतो हे फॉरेस्टाक फोन मारलो आनी सोमते तेणी हांगा ते फॉरेस्टाचे मनीस येयले आनी ताका तेंच्यांनी तो धरलो आनी तो आतां घेवन गेले. आनी म्हाका अजून कांय खबर ना, अजून ते क्रोकोडायल ते आसतले भितर, ते तळ्यान अजूनय आसा. अशें मातशें गोवोरमेंटान मातशें बेगीन लक्ष घालपाचें, ते मातशें क्लीन करून मातशें पळोवपाचें की आसा काय ना ते. सकाळी फुडें चंदन उठलेलो, तेणी ते पळयले आनी आमकां उठयली. आमी पळयलो बी तो ताका वाड मेळना म्हणून गाडये कडेन गेलो. मागीर आमी पुलिशेक फोन केलो. पुलीस येवंक ना. मागीर फॉरेस्टांक फोन केलो, दाजीक फोन केलो. दाजीन तेचो बंदोबस्त केलो आनी फॉरेस्टावाल्यांक धाडले आनी ताका धरले आतां. पण हेच्या फुडें आमकां मातशें हुशार रावपाक जाय. कित्याक सांग, आमकांय बी भंय आहा, पब्लिकेकूय भंय आहा. ते अशें जाल्लें नाका, कळ्ळें. It was not difficult to catch. It is almost like 2 meters, and luckily at last we rescued it from this, because I knew it would enter some habitation, and I had told you all also that don't worry, it will enter and we will definitely catch it, and we have done it. The forest department have done it.